आयज वर्ल्ड डे अगेन्स्ट ट्रॅफिकिंग हांगा मनयतात आनीक ती मनोवपा खातीर जाणी फुडाकार घेतला त्या अर्ज संस्थेक हांव खरें म्हणल्यार धन्यवाद दिता. अरुण पांडे हांगा आसा, जुलियाना लोहार ही कमिटेड सोशल वर्कर. म्हाका दिसता अरुण पांडे म्हळ्यार गोंयकार न्ही, जुलियाना लोहार म्हळ्यार गोंयकार न्ही. आनी आमी गोंयकार खंय आसा पळयता. एक ध्यान फावंडेशन म्हणून आहा जे जामावले जी पळय गोरवां रस्त्यार सोडल्यात, जखमी जाल्यात, बेवारसी भोंवतात, रस्त्यार अपघातान पडटात, हांकां सांबाळपा खातीर एक ध्यान फावंडेशन चलता. नांव पळयलें हांवें, कोण अग्रवाल आनी असले लोक. आमी गोंयकार खंयच नात. गोंयकार सुखान सुशेगाद जगतात आनी आमकां दिसता गोंय म्हळ्यार आमचें सुपुल्लें ल्हान बरें आनी तातूंत भितर कांय वायट घडना म्हणून. कसिनो आयले, पणजेकारांचो एक सर्वे घेतिल्लो. कसिनो आमकां आयले कितें ना गेले कितें आमकां कांय पडून गेलो ना अशें तरेन लोकांनी सांगलें सर्वेन. पूण पडून गेलो ना कितें, पणजेन भितर जवळ 150 स्पा चलतात. ह्या स्पान चलयो खंयच्यान येतात? स्पान फक्त मसाज करपाक त्यो चलयो येनात, थंय भितरले बाकीचेय गजाली चलतात. त्यो चलयो खंयच्यान येतात? एका तेंपार जेन्ना गोंय मुक्त जावचे पयलीं बायणां म्हणून एक वेश्यावस्ती आशिल्ली. वेश्या म्हळ्यार सामकें नांव सुद्दां घेना आमी, अपवित्र नांव. पूण फाटलीं 60-70 वर्सां थंय हे बायणां चलताले. भायल्यान सगळे जे बोटी येताल्यो ते सगळे बायणान वताले. आज हे बायणां पणजे सारक्या शहरान शिफ्ट जाला. सगळ्या शहरांनी बायणां शिफ्ट जाला आनी आमी तेकडे आडनदर करतात. आमी ते पळयना कारण आमकां दिसता अपवित्र. गोंयच्यो चलयो तातूंत ना आनी आमकां लागना. पूण हें सगळें पळय ट्युरिजम म्हणून पळय जें आमी घडयलां न्ही, तें आमी घडयलां. सरकार म्हणटा आमी कांय करूं ना, आपोआप जालां. सरकार म्हणटा आमी ट्युरिजमाक वर्सा सणकणी 1 कोटी ट्युरिस्ट येतात. ते कितें करतात, खंय वतात ते? हांवें कांय अशीं विमानां पळयल्यात जी हैदराबादच्यान किंवा दिल्लीच्यान येतात, एकलो वळखीचो नासता. दिसाक जवळ 30 ते 40 विमानां गोंयान देंवतात. हे सगळे लोक खंय वतात? कांय जाण तर डायरेक्ट कसिनो. आनी कसिनोचो बाय प्रॉडक्ट इज स्पा. थंय आनी पणजे 150 स्पा. गोंयच्या सगळ्या दर्यावेळेर जे ट्युरिजम चलता थंय आनी कांय हजारांनी स्पा. म्हणजे एका स्पान 5 ते 7 चलयो काम करतात. आनी पणजेन हांवें पळयलां एक वराक चलयो एका स्पांतल्यान दुसऱ्या स्पांतल्यान तिसऱ्या स्पाक. टॅक्सी तांकां भोंवडायत आसता. सो ही आमच्या गोंयच्या आंगार जाल्ली खरोज ती आमी पोसतात. आमी तुवें म्हणले बरोबर, अरुण जी आपने कहा उनको स्पा चलाने के लिए, प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाने के लिए कौन घर देते हैं? हम ही देते. आनी आमी म्हणटात आमकां खबर ना. आमच्या सोसायटी आडनदर करतात, लोक आडनदर करतात. कोणाक म्हणजे सरकाराक तर इल्लेंय पडून गेल्लें ना. गोंयचें पळय ट्युरिजम आज ज्या विकृत वळणाचेर पावलां तातूंत भितर सरकाराची 60 ते 70% जापसालदारकी आसा. पूण सरकार इल्लेंय पळयना. आनी आमी सेन्सिटायज करपाक पूर्ण अपयश केल्यात. पोलीस नॉट सेन्सिटायज, द प्रोसिक्युशन नॉट सेन्सिटायज, द ज्युडिशियरी नॉट सेन्सिटायज एट ऑल. निर्भया प्रकरण जाल्लें, ताचे नंतर आमी कायदे बदलले. चलयांचेर अत्याचार, चलयांचेर तांची लुबाडणूक, सतावणूक, सेक्शुअल एक्सप्लॉयटेशन. आनी जजांक पावर दिले. बायलो जज चडशे सगळे बायलांचेर चलयांचेर जावपी अत्याचार पळोवपाक बायलो जज. नॉट सेन्सिटायज एट ऑल. मडगांवची एक केस सांगता. इन 2019 एक चली वॉज हॅरेस्ड इन चौगुले कॉलेज. ताणें 2019 एक केस घाली. अजून मेरेन केस चलता. आनीक हांवें प्रोसिक्युशनाची जजमेंट वाचली कालच वचून. तातूंत ती म्हणटा ह्या भुरग्याक बेल दिवपाक जायना, ह्या भुरग्याक गोंया भायर वचपाक दिवपाक जायना, भायर वचपाक दिवपाक जायना, पासपोर्ट दिवपाक जायना. ती जज ताका एलाव करता. लास्ट 2 years बॅक कळ्ळें. आनी जज एलाव करता आनी तो भुरगो पासपोर्ट घेता, पोर्तुगीजान वता. दीस इज ब्लंडर. आमी म्हणटात गोंय हेडेंच. हें कसलें लॉ, कसलें प्रोसिक्युशन, कसलें पुलीस फोर्स, कसलें गव्हर्मेंट? चलयांक जर आमचे कडेन सेक्युरिटी ना जाल्यार मागीर कसलें गोंय तर हें सुशिक्षीत गोंय म्हणटात. ह्या सुशिक्षीत गोंयान हे असलें ट्युरिजम चलता. सुशिक्षीत गोंयान हे असले कायदे आसात. सुशिक्षीत गोंयान आमचे कडेन सेन्सिटायज कोण जायना. आनी आमच्या गोंयकारांक लोकांक पडूंक ना. हें सगळ्यान वायट. लोकांनी खरें म्हळ्यार बोवाळ करपाक जाय आशिल्लो. लोकांनी खरें म्हळ्यार आमचे प्रेस, मिडिया, सोशल ऑर्गनायझेशन्स, NGO खंय असले प्रश्न घेवन उबे रावल्यात.
म्हाका दिसना खंय असले प्रश्न करून कोण उलवल्यात. म्हणून अरुण पांडे हांगा आपली PhDचो अभ्यास करपा खातीर इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर गोंयांत येता आनी ताका दिसता अरे हांगा इतलें चल्लां आनी भायल्यान सामकें गोंय म्हळ्यार सामकें लोकांक दिसता अरे वा सोंपल्लें सुंदर गोंय आनी बेस्ट चल्लां गोंयान म्हणून. लोकांक दिसता कूल प्लेस, लोकांक दिसता हांगा येवन रावचें म्हणून. भायल्यान हजारांनी लोक येवन हांगा रावल्यात कारण बेस्ट प्लेस, सेक्युअर. खंय सेक्युरिटी आहा? बायलांक सेक्युरिटी आसा, चलयांक सेक्युरिटी आसा, कोणाक सेक्युरिटी आसा? दीस इज समथींग ब्लंडर आमी हांगा क्रिएट केला. आनीक रुपा भक्तान बरें सांगलें, भुरगे फास्ट मोटरसायकली चलयतात, मोबायलाचेर खेळटात. तिसरे लायनीन भुरगे बशिल्ले ते हांव पळयता मोबायलाचेर खेळटात. पूण म्हाका ह्या पिळगे बद्दल म्हाका चड विश्वास आसा. कारण जेन्झीन पयर दिल्लीक जंतर मंतरान करून दाखयलां, इज समथींग दे कॅन डू एनीथींग. ताणी जर मनान जर ठरयत ही पिढी, हांवें म्हाका म्हणटा आमी अबाव 60 लोक आमी काय करूं शकना गोंयांत. आमी बरें गोंय आमच्या दुसरे पिळगेक दिवपाक अपयशी ठरले. आमी 60 वयले जे पळय लोक आसात ते बरें राजकारण गोंयांत करपाक अपयशी ठरले. आमी आमचे पळय जे अबाव 60 लोक आहात ते बरें समाजकारण संस्कृतीकरण करपाक अपयशी ठरले. वी हॅव फेल्ड आवरसेल्फ. एज ए मिडिया वी हॅव फेल्ड, एज ए सोशल कमिटमेंट वी हॅव टोटली फेल्ड. म्हणून म्हाका ह्या सगळ्या भुरग्यांचेर विश्वास आसा. ह्या भुरग्यांक तुमी हाडल्यात, तांकां बसी दवरल्यात, ते हांगा आयल्यात, ताणें रील केला, दे आर कमिटेड आनी ते दे कॅन चेंज. वी द चेंज. खरें म्हळ्यार ही आमी आमकां वी हॅव फेल्ड. दीस पीपल कॅन प्राउडली से वी द चेंज. आनी म्हाका खबर आसा हे भुरगे फुडल्या 5 ते 10 वर्सां चेंज घडयतले. कॉलेजींनी ते उलयतात, ते राजकारणा बद्दल उलयतात, ते राजकारण समाजकारण बदलतले म्हणून उलयतात. ताका लागून म्हाका पूर्ण कॉन्फिडन्स आहा. दिल्लीक जें पळय घडलां ते दिल्लीक चलता आसतना देशाच्या 60 जाग्याचेर अशें आंदोलन चलतालें. मागीर लक्षांत धरात, तें वारें फक्त दिल्लीक उरना, तें देशभर पावलें, गोंयान पावलें. गोंयान भितर 3 जाण एक उजवाड म्हणून एक इन्स्टिट्यूशन आहा, तातूंत भितर 2 चलयो आसात. ताणें एक मेणवाती मोर्चा काडलो आनी ते आझाद युनिव्हर्सिटी कडेन आझाद मैदान पर्यंत चलत आयले. त्या आझादात ते ती जी पळय मेणवात पेटयल्ली ती खरी म्हळ्यार उजवाड जे पळय गोंयचे काळखान हें सगळें पळय जो रेमो भरला, जी पळय विकृती चलता त्या काळखान ताणें ती ज्योत पेटयली. आनी ते तातूंत भितर एक मुस्लीम चली आहा. मुस्लीम म्हणलें की आमच्या सरकाराक आमच्या लोकांक भंय दिसता कितें चल्लां काय म्हणून, आनी ताजे विरुद्ध 4 केसी घाल्यात बिकॉज शी इज ए मुस्लीम गर्ल. दिस इज ब्लंडर. आनी हांवें ताका सांगलें फोन करून, एज ए मिडिया वी विल बी बिहायंड यू म्हणून कांय भिनाका, आमी तुज्या फाटल्यान रावतले. म्हाका दिसता फुडली पिळगी जात पळयना, धर्म पळयना, आनी जे सरकार फक्त धर्म पळयता न्ही ताका दुसरें कांयच पळयन दिसना. सो म्हाका दिसता एक चळवळ ह्या भुरग्यांनी चलोवची पडटली. आमचें सुपुल्लें गोंय सुरक्षीत आनीक सेक्युअर फुडले पिळगे खातीर उरपा खातीर आनी ताणें राजकारण समाजकारण संस्कृती हें सगळें बदलचें पडटलें आनी ते बदलपाक तयार आसात अशें म्हाका दिसता. हांव तांकां जय हो म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. Member Secretary, Goa State Legal Service Authority, Madam Nutan Vernikar, SP Anti-Human Trafficking Unit, Sir Raju Naik, Editor Gomantak, Madam Rupa Bhaktaji, and a member Goa State Women's Commission, and all the guests present here, member of CWC, panel member, police officials, teachers, students, everyone. It gives me great honor to welcome all of you to jointly observe World Day Against Trafficking. Now, why do we have to observe World Day Against Trafficking? That's a big question. I always believe, and many of you must be believing the same, is that life is priceless. Every person is priceless. But it is very unfortunate that in our world there are some person who are very unfortunate. They get sold, they get exploited every day, they get abused every day, they become victim of violence, and they are used as commodity. The UNODC report, United Nations, over the Office of Drugs and Crime, they have estimated that in India we have around 60 lakhs victims of sex trafficking, leave aside other forms of human trafficking.
and among 60% of this population, sir, is of children below 18 years, with minors, which includes both boys as well as girls. This is very unfortunate. Human trafficking is not only a problem which India or Goa faces. It's a global phenomenon. It's a global phenomenon because there is a demand for commercial sexual activity, and because of demand, the vulnerable population becomes victim. Now, India, unfortunately, is both source as well as destination. Source means persons from here, women, children, and men, they becomes victim of human trafficking outside India. Within India also, from one state to other state, there is trafficking happening. But unfortunately, India is also a destination. Destination का मतलब है कि दूसरे कंट्री से लड़की लोगों को इन्हें ऑर्गेनाइज मैनर लाया जाता है और यहाँ पे एक्सप्लॉइट किया जाता है. Unfortunately, trafficking is considered to be one of the worst form of organized crime. And what we are finding globally is that the trafficking is on increase. Unfortunately, COVID has further accelerated the pace of trafficking. Many persons are becoming victim of sex trafficking. Now, us has been working in Goa since more than 3 decades. And we are very fortunate that today in this hall, we have all the important stakeholders. Goa Police has been one of the very close partner in combating sex trafficking since 1998 when we started work. We are very happy that Judiciary Representative Madam Durga, whom we know for a very long time, has been a partner in combating sex trafficking, because you can't think of combating sex trafficking till and until those who are exploiters, they are prosecuted. Okay, Goa State Women Commission has been quite supportive of fighting our fight against sex trafficking in Goa. Also, we have colleges, CWC members, both North and South, panel members who have been quite supportive. So what we have to say is that today is the day to remember all these supports because of which us has been able to work since last 3 decades. This year has been quite eventful for us. इस साल हम लोगों ने पुलिस के साथ मिलके लड़की लोगों को रेस्क्यू किया है. प्रोसिक्यूशन के साथ मिलके कुछ सक्सेसफुल केसेस हमने लड़े हैं. साथ ही साथ हमने प्रोटेक्टिव होम जो DWCD डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलके लोगों को इंस्टीट्यूशनल रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया है. And not only that, there have been many girls who are from outside India. With the assistance of DWCD, police, FRRO, we have been able to repatriate them back to their country and reintegrate them. And it brings immense pride for me to share that Goa से जो foreign की लड़कियां हैं, उनका repatriation is the fastest in India. Recently we had a seminar when Madam Nutan Madam was also there. Okay, and wherein it was discussed, and we found is that जो time लगता है foreign national को वापस भेजने में गोवा में सबसे कम लगता है, and the credit goes to magistrates, police, FRRO, and DWCD department. Because of that, the victims are reintegrated with their family quite fast. Other than that, in this year, we have been able to reach out to nearly 75 victims of sex trafficking and provided them livelihood at our 2 units. One is in Vasco, one is in Mapsa. And what new we did this year is that what we felt is, ma'am, is that not only we rescue girls here, यहाँ पे rescue करो, वापस भेजो, वापस वो and they become victims of sex trafficking. What we need to do is that we need to cut the chain. And cutting the chain of event of trafficking that can't alone happen in Goa. So we have to go to the source state. So we identified 3 important source states. That is Maharashtra, जो कि topmost है गोवा में trafficking के लिए, West Bengal जो second state number पे है, और तीसरा Delhi. We did a proper empirical study. उसमें हमने identify किया कि किस-किस district से ये लड़की लोग आ रहा है.
और इस पूरे साल हम लोग गए हैं महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और दिल्ली में, और इन डिस्ट्रिक्ट्स में जाके हमने पुलिस ऑफिशियल, BWCD, प्रोसिक्यूशन, लीगल सर्विस अथॉरिटीज और NGOs और मीडिया को एक साथ लाके हमने उनसे शेयर किया है कि ट्रैफिकर्स का मोडस ऑपरेंडी क्या है, लड़की लोगों का प्रोफाइल क्या है. ओके, एंड वी हैड अ वेरी गुड रिस्पॉन्स इन ऑल द 3 areas. They have committed that they will work towards preventing girls from getting trafficked. One. Second, they have said is that once the girl comes back, when you send the girl back, we will try and protect and provide rehabilitation. And one of the area which we were feeling quite frustrated in the sense is that our conviction rate was low, is mainly because when the prosecution comes, time comes, the girls are not there to depose. So these organizations, these service providers, they committed कि हम लड़की लोगों को प्रोवाइड करेंगे आइदर फिजिकली लाने में और या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का. So we are hoping that in coming years from these source states the trafficking will reduce. Today we have so many students. The question is that why are we conducting this program with the students? Because what we believe is that students are not only future, they are present. And they become very, very, very important. Because our police officer friends are there, they will agree that today the phenomena of sex trafficking has changed immensely. What used to happen 5 years, 10 years back, वैसा नहीं रहा है. पहले ऑफलाइन होता था. Traffickers used to go in rural areas, identify vulnerable girls, lure them in the name of job, marriage, better life, and then bring them and sell them. Now it is not like that. Now it is everything is online. Okay. और अब ये है कि वो एक है कहावत कि भूल हुई, चूक हुआ तो एक्सीडेंट हुआ. ओके, उस तरह से है. अगर हमने कहीं पे भी गलत व्यक्ति को ऑनलाइन ल्यूरमेंट में आए, so everybody becomes vulnerable. So now it is not based on एजुकेशन है कि नहीं है, आप किस इकोनॉमिक क्लास को बिलोंग करते हो. ओके, एनीबडी इज ऑन सोशल मीडिया, एनीबडी इज ऑनलाइन, ओके, कैन बिकम वल्नरेबल टू सेक्स ट्रैफिकिंग. So that is the reason we have been having these programs every year with students. Okay, because the students can not only protect themselves, but they can play as an ambassador very important role. Okay, in educating others, your peers, your neighborhood, your community, so that they are alert, not falling prey to the advances of the traffickers. A large number of girls today, when we are rescuing, we are finding is that online platforms were used in the name of job offer, modeling offer, marriage offer, and then they were forced into prostitution. Okay. So we are looking towards you not only to protect but also protect others. We are also expecting from you is that make a distinction between victim and traffickers. Unfortunately, in our society, we see victim as an offender. They are two different groups. So till and until we identify the offenders, we will not be able to combat trafficking. That is a very important thing we need to see. Also, we need to see is that we need to come forward in protecting these victims. How can you protect? Is only by reporting. Also, what is important is that the trafficking doesn't happen in isolation without the support of locals. That's what we feel. So we need to be alert when we are renting our premises. We are finding is that increasingly the trafficking, the exploitation is moving from public areas to residential area. वो क्या है रेंट? किसी ने रेंट पे दिया होगा ना, तो ध्यान नहीं रखते हैं कि किसको रेंट पे दिया, क्या चल रहा है. Housing society is not alert. Okay, people rent their shops for massage parlor and other things. Outsiders are coming and running, but who is renting it? If law enforcement agency and NGOs on their alone can't combat sex trafficking, it is the society which has to come forward. Okay,
I like to end by saying is that today when we are observing World Day Against Trafficking, let's also take this this promise that we will work towards ensuring that we make Goa a better place, a safe place for women and children. Thank you once again for taking out your precious time and coming and attending this program. And I wish all the best to all the colleges who are participating in this reel making competition. Thank you very much. And तुम्ही माझी स्क्रीनारची ओळख पळयल्ली न्ही. In addition to that, I am a very close member of the Ars family. Ars has been my family for years. आणि दुसरे हांव तुमच्याच सारख्या जेन झीतल्या का कबीर नावाच्या भुरग्याची आई. तुमच्या भशेन सोशली कॉन्शियस आणि कितें तरी समाजा पसंत करपाक लागून अशा आशिल्ल्या एका भुरग्याची आई. सो आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ ऑल ऑफ यू. जाता कितें हांव केन्ना तरी टिचर आशिल्लें. आय यूज्ड टू टीच. सो म्हाका खूब उलोवपाची टाका टाका करून खूब उलयत वयता हांव. सो हांवें एक फावटी बरोवन हाडला. ओके, सो आय एम ए रीडर. बट ताच्या पयलीं एक क्विक एक्झाम्पल म्हणजे हांव सायबर क्रायम, इनफॅक्ट गोवा पुलिसाच्या सायबर योद्धा इनिशिएटिव्हाचे हांव मेंबर. तर सायबर क्रायम हांवें खूब लागच्यान पळयला. वेरियस फॉर्म्स ऑफ सायबर क्रायम पळयले हांवें. सो जेन्ना ते बायेक आपल्या इंस्टाग्रामाच्या बायोन ताणें कितें तरी घाल म्हणून सांगलेलें न्ही, एक सामकी म्हणजे आतां एक हायकोर्टान केस चलता. एक हरीश म्हणून फोंडेचो भुरगो म्हणल्यार कितें, फाटली 5 वर्सां तो ब्युटी ऑफ गोवा म्हणून एक इंस्टाग्राम हँडल चलयता. ताची 12 हँडल आशिल्ली वेगवेगळ्या टायपाची रिलेटेड टू गोवा. आनी ताका एक नागपूरच्यान कोणें तरी कनेक्ट केलो आणि एडवर्टायज दिता म्हणजे जशी ह्या भुरग्याक सांगलेलें पळय एडवर्टायज दिता म्हणून, तशें एडवर्टायज दिता म्हणून सांगलें. आणि कांय करप ना, तुवें फक्त बायोन तुज्या आपल्या गारमेंट शॉपाचें नांव आसा हिटलर शॉप अशें म्हणून, हिटलर गारमेंट्स, हिटलर रिटेल गारमेंट्स अशें कितें तरी म्हणून तितलेंच घाल. द मोमेंट ही एडेड इट, ताचें इंस्टाग्राम सस्पेंड जालो. कित्याक? सी बेसिकली तांचे थोडे रुल्स आनी लॉज म्हणजे गायडलायन्स आसा. बेस्ड ऑन इट सर्टन वर्ड्स, सर्टन फ्रेजीस, सर्टन फेसीस ते इमिजिएटली ट्रॅक करता आणि ते टॅग करता आणि अकाउंट सस्पेंड करता, ब्लॉक करता, काडून उडयता. ओके, आफ्टर 180 days काडून उडयता. सो तसो हाचो अकाउंट सस्पेंड 5 वर्सांची ताची मेहनत समथिंग ही यूज टू अर्न ऑन इट ऑल्सो. सो 5 वर्सांची ताची मेहनत एका हातून गेली. आणि जाता कितें पळय, तो पॅनिक जावन ताणें कितें केलें, ताणें तो फक्त सरळ त्याच मनशा कडेन जाणें ताका ट्रॅप केल्लो पळय त्याच मनशा कडेन तुवें अशें केलें आनी तुजें घातलें आनी म्हजो गेलो मरे अकाउंट. जाल्यार तो मनीस आतां सांगता तूं 4,000 रुपया दी म्हाका, हांव तुजो अकाउंट हे करता, रिलीज करता. म्हणजे वॉट एवर म्हज्या बायोचें इन्फॉर्मेशन जावं आपूण कितें. लक्षान घेया, जेन्ना कोणी तुमकां अशें करून तुमच्या बायोन कितें तरी घालता म्हणटा आनी तुमचो अकाउंट सस्पेंड जाता, नोबडी अदर दॅन मेटा कॅन रिलीज इट. सो आनी कोण जर तुमकां सांगता इतले पयशे दिया आनी करा म्हणून, पूण ह्या भुरग्यान कितें केलें, ते 4,000 रुपया दिले ताका आनी होपिंग दॅट थोड्या भितर जातलें न्ही अशें करून जक मारू म्हणून अक्कल हाती जमा म्हणटा तशें ताणें ते 4,000 रुपया दिले. बट नथिंग. अँड देन आफ्टर दॅट आनीक पयशे मागपाक लागलो. आनी एट वन पॉयंट इन टायम जसो ताजो तो पहुंच के बाहर है तसो ताचो नंबर पहुंच के बाहर जालो. इंटरेस्टिंग पार्ट कित्याक तुमकां ही केस सांगता हांव इज बिकॉज असल्यो गोश्टी प्रत्येका कडेन जाता न्ही. कोण तरी कॉल करता, कोण तरी कितें करता, पयशे घेता आनी मागीर आउट ऑफ कवरेज वयता. ह्या मनशान, त्या फोंडेच्या मनशान हायकोर्टान गेलो. तो हायकोर्टान गेलो आनी मेटाक ताणें अकाउंटेबल केलें. पळया, म्हजो तुमी अकाउंट स्क्रॅप करचे ना, म्हजो 5 वर्सांचो जो म्हजो एफर्ट आसा तो तुमी काडून उडोवचे ना. अँड लास्ट
लास्ट वीक मेटान ताका मेटा हायकोर्टा समोर गोंयचे आयले आनी सांगले तांचो रिप्रेझेंटेटिव्ह आमी तुजो अकाउंट जो पर्यंत ग्रीवन्स अड्रेसल कमिटी जी आसा GSA म्हणून आसता जो पर्यंत तिचो हे येवचो ना तो पर्यंत तुजो डेटा आमी काडना म्हणून. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज एक म्हणजे तुम्ही स्कॅम जावप ना. स्कॅम जर जाले जाल्यार रायट ऑथॉरिटी कडेन आयकून घेवं नाका, ओगी रावू नाका, रायट ऑथॉरिटी कडेन वचा आणि लॉजिकल कन्क्लुजनाक व्हरा. खंयच्या तरी स्लायडान आसा पळया, वॉट इज द नंबर फॉर रिपोर्टिंग सायबर क्रायम, कसल्या टायपाचे 1930 कसले सेक्शुअल जावं कोणे तरी अब्यूज केलो जावं फायनान्शियल जावं कसल्याय टायपाच्या सायबर क्रायमाक 1930. तशेंच cybercrime.gov.in आतां कितल्योश्यो 0 FIR सुरू करपाक लागल्यांनी. सो cybercrime.gov.in हाचेर वचून तुमकां डिटेल स्क्रीनशॉट सगळे घालून कंप्लेन करपाक मेळटा. कंप्लेन करा आणि कितें हेल्प जातलो कितें तरी फाटलें जे पळय आनी कोण तरी फटवतलो आसलो तो हें जातलो. बिकॉज तुमी जेन्ना नंबर्स रिपोर्ट करता, तुमी जेन्ना वेबसायट्स रिपोर्ट करता तेन्ना त्यो वेबसायट्स ते मोबायल नंबर्स गव्हर्मेंटाच्या पोलिसांच्या डेटाबेजीन पावता आणि ते नंबर्स जेन्ना परत अशें कितें तरी करपाक वयता तेन्ना दे आर ब्लॉक्ड, दे आर रिमूव्ड, दोज वेबसायट्स आर टेकन डावन. सो तुम्ही जेन्ना तुमचे कडेन सायबर क्रायम जाता तेन्ना ओगी रावप ना, रिपोर्ट करप टू प्रिव्हेंट अदर्स फ्रॉम गेटिंग ड्यूप्ड, from others getting falling into the same, trapped into this scam जावप ना म्हणून. Yeah. So coming back to my very quick speech, it's a privilege to be part of this program, marking the World Day Against Human Trafficking in person. I congratulate URS for its unwavering commitment to this cause. For nearly 3 decades, URS has been at the forefront of Goa's fight against human trafficking, not just by rescuing victims, but by helping them rebuild their lives through rehabilitation. तुम्ही wish पळयता पळय ती. Legal assistance, repatriation, livelihood support, and by working closely with law enforcement. आता तुम्ही पळयता तुमच्या आजूबाजू कितले लॉ एन्फोर्समेंट एजन्सीचे लोक आसा ते टू एन्श्योर ट्रॅफिकर्स आर brought to justice. Their work reminds us that combating trafficking is not just about rescue. It is about restoring dignity, hope, and the opportunity to live a life free from exploitation. I also congratulate us for choosing a medium that resonates so well with young people. तुम्ही सगळे कनेक्ट झाले या कॉजाकडे, होय काय न्ही. जेन्ना तुम्ही हे रील करताले तेन्ना तोपर्यंत तरी ह्युमन ट्रॅफिकिंग म्हणजे कितें, ताचे डिटेल्स कितें, जावं कसल्या टायपाचे स्कॅम तुम्ही आयकून जाणा आशिल्ले, पेपरार हांगा थंय वाचलेले. पूण हें करपाक लागून तुमी तातूंत डीप गेली थोडीशी, आनीक थोडेशें अंडरस्टँडींग तुमकां आयलें, होय काय न्ही. So that is one of the biggest takeaways of this entire exercise. A short reel may last only a minute, but its message can say, stay with someone for a lifetime. When most people hear the words human trafficking, they often think only of physical exploitation, but trafficking has evolved. Today, it has a dangerous digital face. Across the world, thousands of young people are lured into promises of lucrative jobs in technology, customer support, or digital marketing, only to find themselves trapped in scam compounds in Golden Triangle region, that's Laos, Myanmar, Cambodia, Thailand. Yeah, ऐकलं तुम्ही केन्ना Golden Triangle म्हणून? सायबर स्लेवरी म्हणून ऐकला. इट्स अ फॉर्म ऑफ ह्युमन ट्रॅफिकिंग. आणि लेट मी जस्ट कंप्लीट a few lines which I have written about it, and then I'll talk to you about it. So they are trapped into scam compounds, which are primarily in this Golden Triangle region, which is Laos, which is the combination of Laos, Myanmar, Cambodia, and Thailand. Stripped of their passport, confined, assaulted, and forced to run online financial frauds. This modern form of exploitation is now widely known as cyber slavery. So, jenna maka trapped in scam and human trafficking, Juliana म्हटले त्यांना, I thought somewhere the cyber slavery concept would be touched. Since it was not touched, I just wanted to talk to you about it in detail. Sadly, this is not a problem confined to distant countries. Goa has witnessed its own links to these international trafficking networks. The Goa Cybercrime Police have investigated cases involving recruitment agents accused of luring people abroad
for cyber slavery operations and have acted against those allegedly involved in trafficking victims into scam compounds. These cases remind us that behind many online scams are not only financial victims but also trafficking victims who have been coerced into becoming instruments of organized cybercrime. Just one minute I will take on this cyber slavery concept. मडगांवचो एकटो भुरगो, फोंडेचो एकटो भुरगो. So there are couple of cases like ते कितें करता, जशें डेटा एंट्री जुलियाना मॅमान पयलींच म्हणलेलें पळय, 80,000 ज्यो इंटरव्यूची गरज ना, तशी डेटा एंट्री सारकी सामकी मंडेन कितें तरी साप्पे काम, आनी ताका 80,000 1 लाख सॅलरी म्हणून सांगता, आनी म्हणजे इतलें तें खरें, इतलें तें सामकें एक्सायटींग दिसता, पीपल फॉल टू इट. मागीर हांकां कितें करता ते मेनी अ टायम्स ट्युरिस्ट विजाचेरच व्हरप आनी ती लाओस, म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड, थंय एक पर्टिक्युलर एक रिजन आसा, त्याचे ह्या सगळ्या कंट्रीच्या कॉन्फ्लुएन्सान एक ट्रायंगल आसा, ट्रायंगुलर कायंड ऑफ रिजन आसा, इट्स कॉल्ड एज द गोल्डन ट्रायंगल, जंय खंयच्याच कंट्रीचो लॉ कंप्लिटली एप्लिकेबल जायना. सो थंय ह्या भुरग्यांक व्हरता. जर तुमकां चान्स मेळ्ळो जाल्यार केन्ना तरी तो व्हिडिओ सोदून काडून पळया, तो मडगांवचो भुरगो जो आसा तो कशे हाल आपल्याचे जाले पळय ते सांगता पळय तो. सो थंय व्हरता, तांकां पासपोर्ट काडून घेता आनी मागीर हे तुमकां पळय फोन येता पळय, सायबर क्रायमाचे जे तुमकां फोन येता पळय, ते सायबर क्रायमाचे जे फोन येतात ते सगळे वेळा ते क्रिमिनलच आसना. एट टायम्स अशे भुरगे जे असता जांकां थंय व्हरून लिटरली बंदुकीच्या धाकार म्हणटा तशे तांकां ही असली कामां करपाक लायता, कोणाक तरी स्कॅम करपाक लायता. आनी तुका जर तूं कोणूच तुज्या जर ऑल दीज स्कॅम्स वीच वी हॅव बीन टॉकिंग अबाउट, मे इट बी लव रिलेटेड स्पॅम, मे इट बी जॉब रिलेटेड स्कॅम, ऑल दीज स्कॅम्स ते फोन करता पळय जे न्ही, ते हे भुरगे असता, हे बॉयज ऑर गर्ल्स असता जांकां सायबर स्लेव म्हणून थंय वापरता. Are you understanding what I'm trying to say? Yes. So they are lured into jobs, taken there, kept into compounds. They are called as compounds. थंय दवरून तांकां तांचे कडेन कितलेशाच लोकांक एका जातून करून दवरून तांचे कडल्यान सायबर क्रायम करून घेवप. तुका एका दिसान एक तरी बायल ट्रॅप जावंकूच जाय असो टायपाचे टार्गेट. एक तरी तुवें सायबर क्रायम करूंकूच जाय अमक्या वरांनी अशा टायपाचे टार्गेट. ते जायना जाल्यार तांकां मारप. आनी हे खंयच्या तरी फॉरेन वर्ल्डांतले खंयचे तरी न्ही आमच्या सरावंडिंगाक जाल्ल्यो गोश्टी. म्हणून जेन्ना नूतन मॅम म्हणटा कितें तर तुमकां जेन्ना जॉबाची ऑफर येता तेन्ना तुमी सगळ्यो डिटेल्स पळया, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेअर्साच्या वेबसायटीचेर वचून त्यो गोश्टी चॅक करा, प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेशन तांच्या वेबसायटीचेर वचून ते लिस्ट पळया. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. ओके, सो कमिंग बॅक टू माय लास्ट फ्यू वर्ड्स. The theme of this competition, Trapped Behind the Scam, is therefore both relevant and timely. Every online scam has two sets of victims: those who lose their money, and in many cases, those who are forced through threats, violence, and confinement to commit these crimes. Recognizing this distinction is essential if we are to respond with both justice and compassion. As I watched your entries, I was impressed not only by your creativity, but also by your willingness to understand and communicate such an important issue. It was really heartening. तुम्ही प्रत्येक इशू अंडरस्टँड केला आणि तो रिप्रेझेंट करपाचो प्रयत्न केला. Very, very important. It will go a long way. Today, I want to congratulate every single participant. For me, each one of you is a winner. By choosing to participate, you have chosen to do something meaningful for the society. You have become ambassadors of awareness against a crime which is silently hollowing societies from within, much like termites. Termites म्हणजे ते termites नाही हा पडले बातम्याने आशिल्ल्यो त्यो, weakening the very foundation of a structure. The greatest prize you have earned is not a trophy or a certificate which you are eventually going to get, but it is knowledge.
You now understand a form of exploitation that many people are still unaware of. That knowledge is powerful because awareness is the first step towards prevention. I urge each one of you to remain alert, stay informed, and continue spreading this message among your family, friends, and communities. One conversation, one social media post, or one informed decision can prevent someone from falling into the same trap of traffickers. Many of you will go to become legislators, policymakers, civil servants, law enforcement officers, entrepreneurs, educators, and leaders in your respective fields. You are the torch bearers of tomorrow's India. The awareness you have gained today will help you make informed, compassionate, and responsible decisions in the future. In your own capacities, you will be better equipped to shape policies, strengthen institutions, and contribute towards eradicating this menace of human trafficking from your future societies. Just एक वाइंड अप करच्या पयलीं निमाणी एक लायन उलोवच्या पयलीं एकूच गोष्ट सांगता. जेन्ना तुमी अशा टायपाचें कंटेंट करता, टॅक्निकल गोश्टी बी इव्हेंच्युअली येतल्यो तुमी करता करता तेन्ना एकूच गोश्ट सांगता. तुमच्या व्ह्युअराचें इंटेलिजन्स आसा पळय ते अंडर एस्टिमेट करूं नाका. युनिफॉर्म घालून हो सगळो करपा फाटल्यान एक एक्स्ट्रा शर्ट दवरपाक जायना. बापूय आपूण कामाक वयता म्हणटा तेन्ना युनिफॉर्म घालून वयता. इमिजिएटली तूं हे करपा फाटलो पर्पज कितें आशिल्लो? एक स्ट्रॉंग मेसेज पावोवपाचो आशिल्लो. तो पर्पजूच फेल जालो. फोकस गेलो म्हजो तेच्या त्या बापायन आनी हाणें दोगांयनी युनिफॉर्मूच घातल्या म्हणून. तशेंच एका रिलान जेन्ना ती गर्ल जेन्ना बॉय जाता, म्हजो फोकस ज्या मेन इश्यू कडल्यान गेलो. Couldn't I get one boy to perform that so that the focus remains? And respect the intelligence of your viewer when you are generating content is the only thing I want to tell you. No offenses meant, no hard feelings meant, right? So once again, I congratulate every participant, the faculty members, and the entire US team for this wonderful initiative. Let us continue to use technology not as a tool for exploitation, but as a force for awareness, justice, and hope. Together, let us ensure that no one remains trapped behind a scam and no victim remains trapped behind silence. Thank you so much for attention. Good afternoon, everyone. हांव जाणा तुमकां इगरली वेट करता तुमी कितें रिजल्ट आसतलो तो. सो हांव चड टायम घेवचें ना तुमचें. हांव फक्त थँक्यू म्हणूंक सोदता अर्ज तेंच्यांनी म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी दिली टू बी जज फॉर दीस ग्रेट कॉम्पिटिशन. इट्स रियली अ नायस इनिशिएटीव फ्रॉम देम एंड दे आर डुईंग अ फॅब्युलस जॉब. सगळ्यान पयलीं इतलेंच म्हणूंक सोदता, तुमी सगळीं यूथ आसात, विनर कोणूय आसूं कितें आसूं, तुमी जो मॅटर ऑफ कन्सर्न जो सद्या सोसायटीन चल्ला इट्स रियली इम्पॉर्टंट आनी तुमी खूब बऱ्या तरेन तो हायलायट केला. तुमकां स्टोरी टेलिंग, क्रिएटिविटी, आयच्या यूथ जनरेशनाक तो विशय कळ्ळो हेंच आमच्या खातीर खूब बरी गजाल अशी दिसता म्हाका. दुसरी गोष्ट आमकां डेली बातम्यो येता जॉब स्कॅम्स, सायबर फ्रॉड, हे डेली आमकां बातम्यो येतात. आनी जॉब स्कॅम सारको प्रकार हांव जाणा जेन्ना तुमी शिकता फायनल इयरान आसता तुमकां फुडें वचोन एकदां आपलो बरो बेगींतल्या बेगीन जॉब मेळ्ळो न्ही आनी तो सेक्युअर जालो न्ही, आपली लायफ सेटल जालो न्ही अशें सगळ्यांक दिसत आसता. पण हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की प्रत्येक करियराक एक लर्निंग फेज आसता. त्या लर्निंग फेजाच्या थ्रू तुमी वचोंक हें खूब गरजेचें आसता आनी तेतूनसूनच तुमकां आपलो फुडलो एम्बिशियस गोल ह्यो समजोंक लागता आनी तुमी त्या दिशेन वचोंक लागता. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की हे शॉर्टकट जे माध्यम आहा जॉब स्कॅम, सायबर फ्रॉड हेंच्या थ्रू वचप केन्नाच सारकें न्ही. आनी जो कोण तुमचो कलीग आसतलो, तुमचे कोण फ्रेंड्स आसतले, कितें आसतले, खंय ना खंय फसला आसतले वा कितें आसतलें, बट तुमी तांकां तितूनसून अवेअर करप, तितूनसून भायर काडप हे तुमची जबाबदारी आसा. आनी तुमी सुद्दां कोणा खातीर अवेलेबल रावप जो कोण ह्या हेतून फसला तांकां तुमी कशें गायड करतले हें बी इम्पॉर्टंट आसा. सो इतलेंच म्हणूंक शकता की तुमी सगळ्यांनी खूब बरें काम केलां, अशेंच फुडें बरें काम करा आनी ऑल द बेस्ट फॉर युअर फ्युचर.